चोडणा गोय पावंड्यावयली 25वी भजनी सर्त जाली। श्री देवकी कृष्ण हौशी युवा भजनी मंडळाच्या वांगड्यांनी यशस्वीपणान ती घडोवन हाडली। चोडणेच्या देवकी कृष्ण देवस्थान मंडपांत घडोवन हाडिल्ल्या इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्याक मयेचो आमदार पेमेंद शेट, जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकर, संस्थेचो अध्यक्ष गजानन चोडणकर, अध्यक्ष दया वळवयकार आनी हेर हजर आशिल्ले। दादले आनी बायलां खातीर अशा 2 गटांनी सर्त जाली। इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्यांत पेमेंद्र शेट, गजानन चोडणकार हांणी विचार उक्तायले। अध्यक्षान आपल्या मनात आसा ती खतखत सगळ्यांच्या समोर उलोवन दाखयली। त्यांची जी तळमळ गेली 2 वर्सां ही स्पर्धा हाडून उरली आनी आयज देवाच्या कृपेन त्यांची तळमळ जी आसा ती सगळ्यांच्या समोर आयली। हांव अभिनंदन करता ह्या संस्थेचे अध्यक्ष माननीय गजानन चोडणकर आनी त्यांच्या सगळ्या ग्रुपाचे। त्यांच्यानी अथक परिश्रम करून 25वी जी स्पर्धा हांगासर आयोजन केली त्या बद्दल त्यांचे सगळ्यांनी ताळयो मारून स्वागत करता। आयज जी संस्था अशा रूपान तेंच्यांनी चालू केली हेजे थोडक्यात तेंच्यांनी पयलींचे इतिहास सांगलो। ह्या इतिहासा वरसून आमच्या भुरग्यांनी आयज आमकां फुडें तेंची प्रेरणा घेवपाक जाय। त्यांच्या प्रेरणेन भजन ही कला कशी आमी चालू दवरपाक जाय हे शिकपाक जाय। आयज ते खरेंच हौशी आनी युवक मंडळ आसा हे नांवूच तेंचें युवकूच उरपाक जाय। आमी सकाळी खास महिलां खातीर बक्षीस दवरलेलें आनी सकाळचें सत्र तांकां दवरलेलें। एक 6 ग्रूप आमी आपयल्ले, तितून 1-2 ग्रूप येयले ना, पूण बरी जाली। आनी मागीर ती सांजची आमी दुसऱ्या सत्रान जड्स दवरले, ती बरी जाली। 7 ग्रुपांनी प्रतिसाद दिलो, आमी 8 आपयले आनी आमच्या मनान सारकी ती जाली। आणि दुसरे सत्रांत पुरुषाची ती जाली आनी लेडीजूय जाली। सकाळी केन्ना स्टार्ट जाल्ली ती? आमी सकाळी टायम दिलो 10चो, पूण ती 11:15 दरम्यान सुरू जाली आनी 2:30 वाजता तिजो समारोह केलो आनी नंतर जेवणा मध्यंतर आमी घेतली आनी मागीर जेंट्साची परती 3:30 उपरांत रोखडीच सुरू केली। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।